नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची अपडेट आमी घेवन येतात. देर आर सम डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ गोवा. वॉट आर दोज रिपोर्ट्स ते आमी तुमकां सांगतले. आनी त्याच बरोबर म्हजे बरोबर रिपोर्टरां बरोबर गॅस्टूय आसात. आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, वास्को सावन विक्रम नायक, फोंड्या सावन विवेक प्रभू आनी मडगांव सावन सावयो डायस, आनी तांचे बरोबर गॅस्टूय आसात. हांव सुरवात करता विवेका कडच्यान, कारण सद्याक जी आमकां ब्रेकींग येता रायट नाव ती उसगांव सावन येता. कारण उसगांव आज पेशंट मेळ्ळा म्हूण बोवाळ जाला. पंचाक आतां इन्फॉर्मेशन वता, कारण लोकली तांणी मॉनिटर करपाचें आसता. आनी ताजे उपरांत उसगांव सभा जाली आनी कितें ठरलां तें पळोवया आनी थंयच्यान मुखार या. विवेक, ओवर टू यू. तुजे बरोबर गॅस्टूय आसा. सो टेल अस वॉट हॅपन टुडे आनी देन वी वील गो बॅक टू मारगांव. आम्ही उलयल्ले की आता केसी गांवांनी पावपा लागले म्हणून. आणि हे ज्यो केसी आहा चडश्यो ज्यो हेल्थ वर्कर आहा पळय न्ही, तांच्या पासून खंय रावतात त्या वाठारांनी ह्यो केसी पावल्ल्यो आसा. तशीच आयज गजाल एक घडली म्हणल्यार उजगांव वाठारांत दोन अशे हेल्थ वर्कर दोन कडेन मेळ्ळ्या. एक वास्को काम करतालो वर्कर हेल्थान, तशेंच एक मडगांव काम करतालो. आणि उजगांव सगळे कडेन अशी आतां चर्चा जाल्या की ह्यो समज जर केसी थांबयतले जाल्यार कितें प्रिकॉशन घेवपाचें म्हणून आयज शॉपकिपर्स तशें उजगांव सगळे पंचायतीची तशेंच फोंडा पुलीस आणि PSC धारमंडळाचो डॉक्टर आहा तांची आयज मिटींग जाली आणि तांचे एक बरें डिसिजन जाल्लें आसा. तें आमी हांगासर आमच्या वांगडा आसा पंच मेंबर तुळशीदास प्रभू. तेजे कडल्यान आमी जाणून घेवया की कितें अशें तेंच्यांनी मेजर स्टेप्स घेतले आनी कितें तेंच्यांनी तोडगो काडला हेजेर की कशे तरेन ते ह्या विशयाक हाताळटले. तशेंच कितें मिटींग जाली आनी कितें तुमकां उजगांव कितें बोवाळ जाला हांगासर लोकांक? मिटींग जाली म्हळ्यार सांजच्यान म्हाका बोवाळ जाला हांगासर. आनी ती कोरोना आमच्या उजगांव जाला तेन्ना स्वता त्या पेशंटान म्हाज्या वार्डांतलो तो, आनी हांव त्या वार्डांत पंच मेंबर. हांव तुळशीदास प्रभू, हांव त्या वार्डांतलो पंच मेंबर. तेणी स्वता पेशंटान म्हाका कॉल आपणाक हें जाला म्हणून आपूण पॉझिटिव्ह सांपडला म्हणून. तेन्ना हांवें सांगलें तूं भिवपाची कांय गरज ना, कितें करपा जाय तें रडपा लागलो. तेका हांवें तूं रडपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना, आमी आतां कांय परवा करनाका म्हणून. त्या प्रमाणे हांवें आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक ताबडतोब फोन केलो आनी अशें जालां म्हणून सांगलें. तेणी पणजे डॉक्टराक फोन केलो. डॉक्टरान म्हाका ताबडतोब कॉन्टेक्ट केलो आनी ते कॉन्टेक्ट केल्या उपरांत दुसरे दीस आज सकाळी फुडें हांवें वचून त्या वाड्या सायडीन सगळ्याक पळयलें. त्या लोकांक घरांत रावपाचो एक हें केलो आनी आमी तेगेले फॅमिलीक हें करपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना डॉक्टराची टीम ताबडतोब हेल्थ मिनिस्टरान सांगल्या प्रमाणे ती तयार जाली. 8 ते डॉक्टर मडकेकार हो आपली टीम घेवन ते तयार जालो. तेन्ना म्हाका तेणी फोन करना बरोबर आमी थंय गेले. तेन्ना जी टीम तेंची टिमीन तो हें केला आनी फाल्यां आमकां धा सुद्दां हें आसा. आनी त्या प्रमाणे आमी ताबडतोब पंचायती सरपंचाक हांवें रिक्वेस्ट केली की एक आजच्या आज मिटींग घेवया. आनी 12 पयलीं आमी मिटींग घेतली आनी आमचे मिटींगेंत अशेंच डिसिजन जालें. अशें डिसिजन घेतलें की आज आमी गांवांत आमच्या पयलीं उजगांव पंचायत मर्यादीत एरियेंत आमी पयलीं लॉकडावन करुया. कंप्लीट शॉपां बिपां तांकां रिक्वेस्ट करून बंद करून लावया आनी आमी आमची स्ट्रेंथ दाखोवया आनी आमी कोरोना विशीं कितें तरी एक पावल घेवया. त्या प्रमाणे आमी डॉक्टर मडकेकार अर्जंट आपयलो. आमी PIक फोन केलो. त्या प्रमाणे तेणी PSIक धाडलो आनी आमचे दुकानदार जे कोण आमचे भाव आसा ते तांकां अर्जंट आमी आपयले. 4 मिटींग घेतली. आमी डिसिजन घेतलें की फाल्यां आनी परवां कंप्लीट लॉकडावन करपाचें केलां. कारण जेणे करून लोकांक कळपाक लागून की हो कोरोना नश्ट करपा लागून आमी पावलां उचलुया आनी जे कोण लोकांक घरांत रावपा लागून एक आमी हें दिवया. फक्त 2 दिसाचो लॉकडावन दवरलो आमी, कारण लोकांक एक समज लोकांक कळोनी म्हणून. आनी लोकांनी असो आमकां प्रतिसाद दिला की चल करुया आमी 2 दीस. आतां हे म्हाका दिसता 2 दीस तुमी फाल्यां आनी परवां टोटल उजगांव शॉपां बीन सगळी लॉकडावन आसतली. हय, फाल्यां आनी परवां टोटली लॉकडावन आसतली. सो आनी लोकां पर्यंत तुमी मेसेज ऑलरेडी पावयल्ली आसा? ऑलरेडी आमी पावयल्ली आसा. तरी आसतना फाल्यां सकाळीं आमी गाडयेक मायक लावन आमी कंप्लीट उजगांव भोंवोन सांगतले की अशें अशें घडलेलें आमच्या गांवांत. अमक्या उडीर म्हणटा त्या गांवांत एक अशी केस जाल्ली आहा. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी सावध रावचें आनी संयम दवरचो आनी हें करचें म्हणून. जे पळय आतां तुमी म्हणटा पळय मनीस सापडल्या म्हणटा पळय तांच्या वाठारांतले ते कितें दोतोरान सॅम्पलिंग बीन कितें येयला जावं तांकां टेस्ट बीन कितें करपाचें? आज सकाळीं सांगल्या प्रमाणे
सो म्हाका प्रमोद बरें तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की सगळे 2 दीस लॉकडावन दवरपाचे. तशेंच दोतोरा कडेन आमी उलयल्ले तेन्ना दोतोरान सांगलें की आपूण तुमकां जी कितें हेल्प करूंक जाय जें सर्वजणी तुमकां जें सॅम्पलिंग जावं तांकां टेस्ट करूंक जाय ते सगळे सॅम्पल्स फाल्यां पर्यंत तेंचे टेस्ट जावन येतले आनी तुमकां कितें हेल्प जाय आपल्या उलो मारा केन्ना आपूण आसा तुमच्या वांगडा अशें म्हणून आमकां मिडिया कडेन दोतोरान उलयल्लो आसा. प्रमोद. या थँक्स अ लॉट विवेक. जी ब्रेकिंग न्यूज आता आम्ही लायव्ह हांगा ब्रेक करता ती म्हळ्यार उसगांव 2 हेल्थ वर्कर पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात आनी ताजे उपरांत तांची मिटींग जाली आनी उसगांव पंचायत लेवलाचेर 2 दिसांचो लॉकडावन तांणी फाल्यां आनी परां टील द टेस्टींग जो मेरेन जायना कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग जावन जो मेरेन रिपोर्ट्स येनात तो मेरेन 2 दिसांचो लॉकडावन असो निर्णय लोकांनी स्वता जावन घेतला. आतां जे लायव्ह आशिल्ले ते थंयचे पंच मेंबर तुळशीदास प्रभू तांच्या वॉर्डा भितर एक हेल्थ वर्कर पॉझिटिव्ह सापडला. विवेक, थँक्स अ लॉट फॉर दॅट अपडेट. हांव सावयो डायसामार वता बिकॉज सावयो इज ऑल्सो हॅविंग अ गेस्ट टुडे. सो सावयो, गो अहेड. वॉट इज द अपडेट? गेस्ट कोण आहा तुजे बरोबर? अँड टेल अस वॉट इज हॅपनिंग देर. तर सालसेरीन सध्या केसीचे काय आवाज ना, सध्या एवरीथिंग इज ओके. आणि आज कितें जालें सर, काँग्रेस पार्टीन न्हू तांणी वास्को लोकांक तेणी एक रिलीफ स्टॉक धाडला. ते म्हणटा थिंगा लोकांक खूब प्रॉब्लम जाता, सो तेणी एक स्टॉक धाडला. तर म्हजे सांगता आतां डिक्सन वाज आसा, फावंडर प्रेसिडेंट ऑफ गोवा सिमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया. आणि ताचे लागीं उलोवया की आतां पासून कितले गोंया आयल्यात, कितले येवपाचे आहाय आनी तांचे कंडिशन कशें आसा ते. Good evening. या डिक्सन, वॉट इज द लेटेस्ट? See, latest good news is so far आमकां 2,300 वयल्यान तारोटी आयज मेरेन गोंया पावल्याय आनी तेंगेलो सगळे रिपोर्ट नेगेटीव आहा, तांकां कांय ना. सो दॅट इज अ गुड न्यूज. कित्याक तारोटी आतां म्हणल्यार जायते पयले भिताले पूण 2,000 वयल्यान येयले, सगळे आर सेफ. Many have finished their quarantine also. They are home. They have maintained all the rules and regulation. आतां आनी 3,500 बोटीन येवपाचे आहाय, हे 2 विकां भितर पावतले. त्या भायर 1,800 वयल्यान आनीक चार्टर्ड फ्लायटान आनीक येवपाचे आसाय आनी अरावंड 800 to 900 जे फकत इंटरनॅशनल एअरलायन जी रेज्यूम जावपाक रावताय तांकां लागून रावता. कित्याक तांकां ते धाकटे कंपनी ते 40, 20, 30 एक कडेन 50 इंडियन आहाय, तांकां चार्टर फ्लायट घेवन ना म्हूण बोट घेवन येवपाक मेळना. सो दे ओनली हॅव टू वेट फॉर इंटरनॅशनल फ्लायट टू रिज्यूम. सो दुसरें म्हणल्यार आतां आमची एसओपी जी आय सरकार म्हणटा 10 तारखेचो न्यू एसओपी आसा, ते एसओपी ते म्हणटा सगळ्यांनी सगळ्यांनी घरा वचपाचें, कोणा पेड क्वॉरंटायन ना. आनी आमी तितले आशेन आहा रावता की हे तारोट्यांकूय ते आसपाक जाय आनी जे रूल दुसऱ्यांक आहाय ते तारोट्यांकूय होम क्वॉरंटायन आसपाक जाय वन्स दे आर नेगेटीव. हे आमी इतले मॉनिटर केलां सो फार. आनी गुड न्यूज इज अबाउट आवर सीफेरर्स, बट द अदर सायड वी आर ऑल्सो equally concerned about cases rising around Goa. Anywhere एक case मेळटले जाल्यार देखून we are also citizen, we are also very equally responsible and we want to make sure that we are also a part of it. या डिक्सन, थँक्स अ लॉट फॉर दॅट अपडेट. व्हेरी क्रुशल हें की इतली सीफेरर्स आयल्यात आनी द नंबर पयलीं सगळे जाण एक म्हणटाले की सीफेरर्स आयल्यार कितली जाण पॉझिटिव्ह मेळत सांगपाक जायना. द व्हेरी रियल डेटा ऑफ सो मेनी 3,500 कमिंग इन शोस अस दॅट डेफिनेटली सीफेरर्साच्या बाबतींत पॉझिटिव्ह मेळटले म्हणून जो एक भंय आशिल्लो तो भंय आज दवरपाचें म्हाका दिसता कारण ना. मोस्ट इम्पॉर्टंट वास्कोसान विक्रम आनी देर आर लॉट मेनी थिंग्स हॅपनिंग इन वास्को. बट बिफोर आय गो टू विक्रम, आय हॅव अ ब्रेकिंग न्यूज. आय जस्ट रिसिव्ड इट. आनी आयचे फिगर्स म्हाका म्हज्या हाताक लागल्या ती म्हळ्यार आज 29 केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. लक्षांत घेयात, कालच्यान सरकारान खंय तरी टेस्टींग जें आसा तें टोन डावन केलां आनीक ते टोन डावन करतकीर जो सुरवातीक नंबर 70 बी पाविल्लो तो फाटले 2-3 दीस इट इज हावरिंग बिटवीन 25 आनी 35. सो आयचो जो नंबर आसा टुडे 29 केसीस आर पॉझिटिव्ह. ताजो ब्रेकअप इम्पॉर्टंट आसा. अर्बन हेल्थ सेंटराचे 6 स्टाफ आज पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. मोर्ल्या 4 मेळ्ळ्यात. बाय रोड मुंबय सावन जे आयिल्ले ते 4 आनी बाय ट्रेन
फ्रॉम औरंगाबाद आनी दिल्ली सावन आयिल्ले 2 आनी नाव द वास्को स्टॅटिस्टिक्स ऑफ टुडे एंड आय एम गोइंग टू विक्रम. वास्को आयच्या दिसाक 13 जाण. विक्रम, इट इज जस्ट नॉट स्टॉपिंग आनी वॉट इज आनी म्हाका दिसता ऑन ग्रावंड ऑल्सो देर इज लॉट ऑफ केओस टुडे. सो वॉट इज हॅपनिंग? जस्ट टेल अस वॉट इज हॅपनिंग. Today has been a very hectic day for everybody here. म्हणजे आज जे पहिले आम्ही फक्त रिस्ट्रिक्टेड टू मांगूर, पण आज जाला कितें सर, देर हॅव बीन केसीस रिपोर्टेड ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट. म्हणजे वास्कोचे जितले जाग्यार आसा, पयलीं सकाळी म्हणटा ती वी रियलायज दॅट काल राती जेन्ना आमकां कळ्ळें की एक MMC वर्कर आहा जो टी सर्व करतालो, म्हणजे टू द कावन्सिलर्स, टू द ऑफिसर्स, गेस्ट, that lady turned positive. She was from Kortalim. थंयच्यान थंय पावले. ताजे मागीर एक नर्स who was in खारेवाडा, she tested positive. One electrical officer, म्हणजे electricity department एक मनीस has tested positive in Sada. There have been about 4 or 5 cases in New Adem today. So आयज मांगूर सोडल्यार वास्कोचे सगळ्या वाठारांनी सर आतां केसी येवपाक लागल्या. People are in the very big panic. लोकांनी आता बॅरिकेडिंग घाला. देर हॅज बीन सीलिंग ऑफ एरियाज, पूण दीस केसीस डोंट सीम टू स्टॉप एट एनी कॉस्ट. आनी एक डिस्टर्बिंग न्यूज म्हाका जी सद्याक येता, म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड, वी जस्ट हॅव टू वेट, की अशें जे पयलीं एक इन्सिडंट जेन्ना फर्स्ट वेन वी हॅड ब्रोकन द न्यूज अबाउट अ फॅमिली बीइंग क्वॉरंटायन, देर वॉज न्यूज ऑफ अ डॉक्टर हू वॉज असोसिएटेड विथ द केस. आतां जे सद्याक म्हजे कडेन जे इन्फॉर्मेशन येता, which is 99.9% confirmed, is that तो नेगेटिव्ह जाल्लो आता परतो पॉझिटिव्ह जाला अशें आयकूंक येता, which is very disturbing because ताजे संपर्कान कितले लोक आयिल्ले, सो दॅट विल बी अ क्वेश्चन. एट अ टायम वेन हांगा टेस्टिंग कमी केल्ली आसा, फॉर्मर मिनिस्टर तांचे BJPचो राजेंद्र आलेकान आयज सांगला की गव्हर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉप टेस्टिंग इन मांगूर. दे मस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन मांगूर. भायर खंयच काम केल्यार करिना जाल्यार चलता, पूण मांगूर हॅज टू बी टेस्टेड 100%. कित्याक सगळ्या वाठारांत जे लिंक येता आर somehow most of the cases are linked to मांगूर. आनी एक गजाल म्हणटा ती आयज हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सगळे कंटेनमेंट झोनान आयिल्ले. देर वॉज अ मॅड केओस. लोक भायर सरले, गर्दी भरली. लोक म्हणपाक लागले की आमकां हांगा कांयच मेळना जेवपाक खावपाक आनी आमी हांगा भरपूर त्रासान आसा. सो देन साऊथ गोवा कलेक्टर गेव एन अश्युरन्स की आपूण एक 2-3 दिसांनी तुमी सगळे सिस्टमॅटीक करता. तांचें म्हणणें आसा की दिसाक 5, 10, 20, 30 अशी केसी चॅक करता वेन देर आर 2000 पीपल. आनी एक व्हडलो डिमांड जालो की जे दुसरे वाठारांत मांगुरे दुसरे वाटेन आहा थंय तोय एरिया तांच्यांनी कंटेनमेंट झोनान घातला. ते म्हणटा की 9 दीस जाले आमकां जेवण नाशिल्लें. आमी तरी आसतना आमचे कडेन कशें आसा तशें आमी मॅनेज केलें. जे दूदवाले भितर तांकां खंय कोणें मारलो आनी कितें तरी भांगड्यो जाल्यो म्हूण तो बंद जालो. 4 कांदे 4 टोमाटा करून एक पॅकेट करता 100 रुपयाक आमकां विकता. जेन्ना आमच्या वाठारांत कसले पॉझिटिव्ह केसी येवना, जेन्ना आमकां केन्ना कोणी येवन चॅकूय करिना, आमचे जेन्ना चॅकिंगूय जायना, टेस्टिंगूय जायना, आमच्या वाठारांत केसूय ना, तर वाय आर बी कन्फायन्ड इन द कंटेनमेंट झोन, हो एक मोठो बोवाळ जालो. ताजे मागीर कितें जालें सर, म्युन्सिपाल्टीन जेन्ना काल एक बोवाळ पडलो की एक वर्कर हॅज बीन टेस्टेड पॉझिटिव्ह, ताजे मागीर आयज म्युन्सिपाल्टी जे ऑफिशियल कामाक आसलेले तांची चेकिंग चालू जाली इन स्टेप वायज. आयज सुमार 30 लोकांक KTCच्या बसीन घालून चिखली हॉस्पिटलांत धाडलो म्हणजे फॉर टेस्टिंग. आतां एक मागणी अशी आयकूंक येता की जे टेस्टिंग करता ताजो रिझल्ट एक 4 दिसांनी येता. आनी ताका लागून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की जो रिझल्ट येवचे पयलीं तो मनीस टेस्टिंग सुद्दां करीत, शूड नॉट रिपोर्ट टू वर्क. कोणी म्युन्सिपाल्टीन येता, कोण आपले बर्थ सर्टिफिकेट घेवपाक येता, कोण टॅक्स भरपाक येता. सो वो समज आतां टेस्टिंगाक जो गेला, टुमॉरो इफ इट टर्न्स आउट पॉझिटिव्ह, ही मे ऑलरेडी स्प्रेड द इन्फेक्शन. ताका लागून अशी एक मागणी चलता की मुर्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सील जी आसा ती 8 दिसां खातीर सद्याक बंद करची. हे जे वर्कर आज जे टेस्ट करता तांकां 8 दिसाक ऑफिशियल लीव दिवन तांकां एक होम क्वॉरंटायन करचो अशी मागणी जाल्या. काल राती एकटो मनीस, आमी जेन्ना न्यूज ब्रेक केली रातचे, आमी जेन्ना लायव्ह आशिल्ले तेन्ना, जो मनीस हांगा एक टेस्ट मेळटकर टेस्ट वेन यू वॉज टेस्टेड पॉझिटिव्ह, ताका जेन्ना एक मेसेज आयली मोबायलाचेर, तो हांगच्यान धांवून बागलकोट गेल्लो. फॉर्च्युनेटली आफ्टर द पुलीस अलर्टेड द बाउंड्रीज, ही वॉज ऑलरेडी क्रॉस्ड बेळगांव, पूण इंटरस्टेट हातून ताका धरून ताका बागलकोट धरून ताका थंय तांच्यांनी टेस्ट केला. सो हांगा आतां मागणी अशी आयल्या की जे कोणाक मनशांक जरी समज कितें सिम्पटम येता ताणें धांवचो न्ही, बिकॉज इन दॅट बार्गेन ही वील स्प्रेड टू मेनी अदर एरियाज. आतां जाला कितें सर, जायते कडेन जेन्ना काल एक अनाउन्समेंट जाला की जो कोण मनीस म्हणजे ताका एक पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार इज नॉट अ पेशंट, म्हणजे ओन्ली इफ ही शोज सिम्पटम देन वी कॅन लूक अपॉन हिम एज अ पेशंट. आतां सर हांगा जायते लोक आसात जे म्हाका ज्यो खबरो येता
लोकांक इवन जोर सुद्धा येत जाल्यार लोक म्हणटा की आमी टेस्टिंगाक गेल्यार सुद्धा टेस्टिंगाक आमकां लायनीन रावचो पडटा, 4 वरां रावचो पडटा, टेस्टिंग जायना, केन्ना केन्ना डॉक्टर सांगता की तुका सिम्पटम ना, तूं येनाका. सो पीपल आर डिपेंडिंग ऑन पॅरासिटामॉल. म्हणजे कोणें क्लोसीन घेतली तो रावलो घरा. दिस इज इवन मोर अलार्मिंग इन वास्को बिकॉज कांयच कळूंक शकना की जाका कोणाक जोर आयलो तो गुळी खावन खावन दीस जरी काडले. We do not know how long and how far he can spread the infection. So, परिस्थिती bad. एक मेस्तावाडे एक नवो फ्रेश केस मेळ्ळा who was linked to probably the KTC, he was a conductor. सो सगळ्या वाठारांनी हांगा केसो मेळपाक लागल्या. देर इज अ लॉट ऑफ पॅनिक, देर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट. आणि अशे न्यूज अशी येता की जेन्ना कंटेनमेंट झोनान जरी बरोबर चेकिंग जरी जायना, when the health secretary herself has said कि the major group is between 20 to 40 and they are checking people above 55 and children below 5, so they are particularly leaving one set of people who could be prone. आणि जेन्ना सगळ्या वाटेन जरी चेकिंग जायना, इन्फेक्शन वाडीत रावता, सगळ्या वाठारांत जरी केसो मेळपाक लागले, दिस कॅन बी एब्सोल्युटली डेंजरस. वास्को इज इन अ व्हेरी पॅनिक सिच्युएशन. अशी न्यूज आयकूंक येता की न्यू वाड्याचे आयचे एका दिसान 4 का 5 केसो मेळ्ळा. सो इट इज बिकमिंग एन अलार्मिंग सिच्युएशन फॉर वास्को. हाजेर एडमिनिस्ट्रेशन कितें तरी स्टेप घेवचो म्हणून अख्ख्या वास्कोच्या लोकांनी आयज एक मागणी केल्ली आसा. दिस इज अपडेट फ्रॉम वास्को सद्याक. विक्रम, एक आशिल्लें वन अपडेट दॅट वॉज कमिंग वॉज एज फार एज एक वॉर्ड आज तुमी सील केला बिकॉज ऑफ द पॉझिटिव्ह थिंग. वॉट इज द अपडेट अबाउट दॅट? सर तो वॉर्ड म्हणजे कितें, दॅट इज खारेवाडा वॉर्ड सर. जाल्यार कितें आयज जेन्ना काल जेन्ना तो मनीस हू वॉज इन प्रॉब्ली इन टच विथ द पीपल फ्रॉम मांगूर, म्हणजे एखादी तो सोयरो आशिल्लो दिसता, पूण ताका मागीर जोर जेन्ना येवपाक लागलो, ही वेंट फॉर अ चेकिंग. वेन ही रियलायज दॅट ही वॉज पॉझिटिव्ह, तो मनीस भायले भायर ताजे कडेन टेम्पो आशिल्लो, ताणें एक स्टिकर कितें मारलो एसेन्शियल, म्हणजे फॅमिलीक घेतलो, रुमांतले सगळे सामान भितर घातले आनी बायलेक भुरग्याक आवयक घेवन तो धांवलो. आता जेन्ना जो मनीस धांवता, सो थंय एक वाडे अख्खो पॅनीक जाता, एम्ब्युलन्स ताका सोदपाक लागता, पुलीस ताका सोदपाक लागता. सो तो खंयच जेन्ना मेळना, सो वी आर नॉट शुअर ऑफ हाऊ मेनी पीपल ही हॅज मेट इन द पास्ट. आता ते लोक भायर वचपाक जायना, म्हणजे जो आता मनीस पॉझिटिव्ह जाला अँड ही हॅज एस्केप फ्रॉम हियर अँड फायनली हॉस्पिटलायज्ड इन बागलकोट. त्याच वाड्यार सर आयज एक नर्सूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. सो ते आता वाड्यार कितें जालां सर, बिकॉज जस्ट लायक मांगूर, म्हणजे थंय भरपूर रेंटेड रुमां आसा, एका घरान 4-4, 5-5 लोक रावता. सो दॅट कॅन स्प्रेड फास्ट आणि इट इज व्हेरी क्लोज टू द बीच. म्हणजे खारेवाडा एरिया म्हणजे इट इज व्हेरी क्लोज टू द वॉटर. सो मोस्ट ऑफ द टायम इट इज मॉइस्ट. म्हणजे लोक रेल्वे वयल्यान उदक घेवन थंय येता. सो देर आर मोर चान्सीस. सो हाका लागून सर ती एंटायर एरिया तांच्यांनी आयज सील केल्या, म्हणजे सील इन द सेन्स बॅरिकेड करून दवरल्या अख्ख्या वाटेन. कोणाक भितर येवंक सोडिना आनी कोणी भायर वचपाक सोदना. सो जे गांवचे लोक, त्या वाड्या वयले जे लोक आसात, ते स्वता थंय उबे रावता आनी मॉनिटर करता की भायलो मनीस खंयचो भितर येवचो न्ही, आनी भितरलो जो मनीस आसा ताणें भायर वचचें न्ही. ताजो कावन्सिलर म्हणटा की थंय जरी कोणाकूय जे कोणी ते भुरग्या बरोबर पयलीं यू वर मिक्स्ड अप should go for testing and she will personally take them for testing. आणि जे कोण जे who are not in touch with them should go in for a home quarantine. अशी सिस्टम सध्या खारेवाड्याचेर चालू आसा. MMCची आज ओपीडी आशिल्ली बिकॉज काल MMCची एक वर्कर पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. काल राती म्हाका दिसता वी ब्रोक द स्टोरी ऑलमोस्ट आफ्टर मिडनायट येस्टरडे की MMCची एक वर्कर पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. आज थंय आफ्टर 3 o'clock ओपीडी आशिल्ली. वॉट इज एन अपडेट ऑन दॅट? सर आयज 3 सुमार एक्चुअली वी हॅड ब्रोकन द न्यूज इन द नायट की ते जे आमी सांगिल्ले भशेन जी एक बायल आशिल्ली ती सगळ्यांक च्या सर्व करताली. म्हणजे वेन यू गो टू द म्युनिसिपालिटी देर आर डिफरंट डिविजन्स. टेक्निकल डिविजन आसता, इंजिनियरींग सायड आसता, कावन्सिलर आसता, ऑफिसर्स आसता, ME आसता. मागीर ते सगळे जे आसा तांकां ती च्या सर्व करताली. ती म्युनिसिपालिटीची जी बिल्डींग आसा तातूंत भितर जायते अदर गव्हर्मेंट ऑफिस आसा. म्हणजे सकलूच मामलतदार ऑफिस आसा, डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस आसा, एक्सायजाचें ऑफिस आसा, सिव्हिल सप्लाय ऑफिस आसा, BSNL टेलिफोन डिपार्टमेंट आसा आनी वेगळी वेगळी ऑफिसां आसा. सो तेन्ना कितें जाता, अर्बन हेल्थ सेंटर इज देर, पोस्ट ऑफिस इज देर. सो आतां जालां कितें सर की ती बायल जी आसा शी हॅड फ्रेंडली रिलेशनशीप विथ एवरीबडी. सगळे स्टाफ कितें करताले सर, मदीं तिणें कोणाक च्या दिली मागीर ते गजाली मारपाक बसताले. सो शी वॉज रेग्युलरली गोईंग टू प्लेसीस लायक अर्बन हेल्थ सेंटर आनी इन द पोस्ट ऑफिस. सो जेन्ना ताका चेअरपर्सनान ती विचारलें ते बायलेक, तूं परते परते थंय हांगा थंय कित्याक भोंवता? ना, तिणें सांगलें आपूण फ्रेंड आसा, आमी सगळे उलयता. शी वेंट अर्ली ऑन फ्रायडे, म्हणजे फ्रायडे दनपारां तिका प्रॉब्ली शी फेल्ट अनवेल. सो ती फ्रायडे गेली, ती मंडे परती येवंक ना. दॅट इज वेन इट वॉज रियलायज इन द इवनिंग की ती पॉझिटिव्ह जाल्या. सो लेट नायट जेन्ना कळ्ळें तांच्यांनी इमिजिएटली MLAक इन्फॉर्म केलें आनी आयज एक ओपीडी दवरली तांच्यांनी. पूण जालें कितें, बिकॉज डॉक्टर्स हॅव बीन व्हेरी बिझी,
द प्लॅन वॉज चेंज आणि द डॉक्टर्स रिक्वेस्टेड की म्युन्सिपाल्टीचे जो कोण कामगार असतात दे शुड कम टू चिकालेम कॉलेज हॉस्पिटल. सो अकॉर्डिंगली कालू साल्मेदान कितें केलें सर, एक बस अरेंज केली आणि 30 ते 35 स्टाफ तांच्यांनी भरून आयज ते हांगा व्हेले खंय चिकले कॉलेज हॉस्पिटल टेस्टिंगाक व्हेल्या. सद्या दॅट इज दी अपडेट देर. म्युन्सिपाल्टीची जी एरिया आसा आतां सांजचे फायर डिपार्टमेंटान येवन अख्खी म्युन्सिपाल्टीची एरिया सॅनिटायज केल्ली आसा. दिस इज द अपडेट फ्रॉम द म्युन्सिपाल्टी लेवल. विक्रम, थँक्स अ लॉट. गरज पडल्यार परत येता तुजे फाटल्यान. लौकीक शिलकार आसा आमचो चीफ रिपोर्टर आमचे बरोबर. लौकीक, वॉट इज द अपडेट? कारण काल सरकारान SOP चेंज केले. ऑल दोज SOPs ऑफ होम क्वॉरंटाईन विल बी इफेक्टीव फ्रॉम टुमॉरो. तरी म्हाका आज जी अपडेट मेळटा त्या प्रमाणे आयच्यानच टेस्टिंगाच्या बाबतींत स्केलिंग डावन ऑलरेडी जाला. सो इवन थोडे जे सी फेरर्स बी आयिल्ले तांकां सुद्दां तुगेले व्हरून तांणी इंस्टिट्युशनल म्हळ्यार बेजिकली तांगे पेड क्वॉरंटाईन केलां. बट टेस्टिंगाच्या बाबतींत तुगेले पयलींच्या भशेन ते नात. सो मोर ऑर लेस गव्हर्मेंट हॅज स्टार्टेड इम्प्लिमेंटींग द न्यू SOPs. दे वील बी फुली ऑपरेशनल फ्रॉम टुमॉरो इज वॉट आय एम हियरींग. आणि आज जो म्हाका जी आतां आमी ब्रेकींग न्यूज दिल्या रिगार्डींग टुडेज फिगर्स, वॉट आय एम ही एक गजाल आयकता की आमकां जी आज गजाली कळटात की ह्या गांवांतल्यान कोणा एकट्याक व्हेलो किंवा त्या गांवांतल्यान व्हेलो, आय डोंट थिंक दोज फिगर्स आर रिफ्लेक्टींग इन दीज फिगर्स. हे कालच्यान ज्यो टेस्टी जाल्यात तांची फिगर्स आसात. आज ज्यो गजाली आमकां आयकूं येता, आय थिंक दे वील बी एडेड इन टुमॉरोज बुलेटीन. वॉट आर यू हियरींग लौकीक? वॉट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन? हेल्थ सेक्रेटरीची प्रेस कॉन्फरन्स 7:30 सुमार जातली. सो एक वेळ ह्यो केसी सगळ्यो आमकां थंय रिफ्लेक्ट जाल्यो मेळपाक शकता. अजून फायनल बुलेटीन येवपाचें आहा. दुसरें टेस्टिंग तेंचे कमी जाल्ले फाटले 4-5 दिसांसावन कमी जालें. एके वटेन तेंचे मेडिकल स्टाफ जे इनवॉल्व आहा हे सगळे तुमचे पॉझिटिव्ह सापडपाक लागले लोकल अर्बन हेल्थ सेंटरांतले. एके वटेन भंयो आहा हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक आनी ते डायरेक्ट हितून ते कंटॅमिनेटेड झोनाचे लोकां कडेन संपर्कांत येता तेन्ना ते टेस्टिंग करता तेन्ना. सो म्हाका दिसता तेंचे शेड्यूल घालप, तेंकां तेंचे टीम करप हितून डिफिकल्टी फेस करता. सो हे डिसिजन न्यू SOPचे डिसिजन घेवच्या पयलींच टेस्टिंगाचे रेट देंवल्लो. खूब कमी टेस्टिंग जातालें. मदल्यान एक दीस टेस्टिंगूच जावना. दुसरे वटेन गव्हर्मेंटाच्या आयज पयलें आयज मिटिंगो अश्यो कोविडाचेर अश्यो मिटिंगो जाल्ल्यो आमकां दिसना. आयज मिनिस्टर फायनान्स सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स, मागीर एडिशनल सेक्रेटरी फायनान्स तेंच्या वांगडा बसले तेंचे ऑस्टेरिटी मेजर्साचे डिसिजन जावपाचें ते घेवन बसलेले. दुसरे वटेन आयज फक्त एडमिनिस्ट्रेशनाच्या वटेच्यान नवी गजाल म्हणटा ती चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, IGP हे वास्को मांगूर हिलार भितर कंटॅमिनेटेड झोनान वचून येयले आनी मागीर तेंच्यांनी येता आसतना परत शिरोडेचे जे कोवीड केअर सेंटर आसा थंय विजीट दिली. तितली आयज अपडेट आहा. लौकीक, एक आहा की सरकाराचे डिसिजन जे आसा तें एक्सप्लेन करतना, बिकॉज देर आर मल्टिपल लोकेशन्स नाव जी इट लुक्स लायक द सोर्स इज स्टील वास्को. तशी कम्युनिटी ट्रान्समिशन जाल्ले सद्याक तरी दिश्टी पडना. ज्यो केसीस सद्या मेळटात हेल्थ वर्कर्सांच्यो, रायट नाव द एटलिस्ट ज्यो मेळटात त्या केसींचो सोर्स वास्को. सो बट वीथ दीस स्ट्रेटजी ऑफ गव्हर्मेंट की टेस्टिंग स्केल डावन करपाचें आनी लेट एवरीबडी टेक ओन केअर, आनी जर सिमटम्स आसा जाल्यारच टेस्टिंग करपाचें. हाव इफेक्टीव डू यू थिंक दीस वील बी इन कमिंग डेज? ओके, दोन गजाली. नवे SOP ठरयता आसतना टेस्टिंग कमी करपाचें जालें, म्हणजे गरज आहा तेंकां टेस्ट करप. आनी दुसरें तेंच्यांनी लोकल पंच कावन्सिलरांचेर जबाबदारी घातली. आतां दोन टेस्टिंग कमी जालें की तुमकां पॉझिटिव्ह आसल्यार सुद्दां ते केसी पर्यंत तुमी पावतले अशें ना, कारण 95% ऑफ द केसीस इन गोवा म्हणटा ते अनसिम्टमॅटीक आहा. सो जर सिम्टम्स ना थंय टेस्टिंगाक केन्ना कोण पावचोच ना, जर सिम्टम्स आहा थंय टेस्टिंगाक वयतलो. सो हेतूंतल्यान स्प्रेड खूब जावंक शकता. अशें खूब फावटी जातलें की कोणाक तरी आंगान व्हायरस येयलो आनी तो गेलो बी, तो कोणी कितल्या जाणांक स्प्रेड केलो तो खबर ना, पण ताका येयलो आनी गेलो ताका केन्नाच कळचें ना की आपूण बाबा मदीं पॉझिटिव्ह आसलो म्हणून. दुसरी सिस्टम जी गव्हर्मेंटान घातल्या पंच कावन्सिलराचेर की बाबा हेजी टेस्ट जाल्यार तेजेर लक्ष तुमी दवरपाचें, रिजल्ट येय मेरेन होम क्वॉरंटायन आहा जाल्यार लक्ष तुमी दवरपाचें. कालचे तो वास्कोची केस जी विक्रमान सांगली ते पयलें एग्जाम्पल. एकटो कोण तरी शीम ओपन गेलो भायर. सो ती सिस्टम कितली सक्सेसफूल जातली, कितलो पंच इतले पंच जे गोंयान आहा ते कितले सक्सेसफुली एक्टीव पंच आहा तो करूं शकतलो. जर पंचायती एक्टिविटी म्हणजे पंच एक्टीव ना, पंचान जर भियेनूच आपूण पयलीं पयस रावलो जाल्यार तेजेर लक्ष दवरप कठीण जातलें आनी तेजो मागीर इम्पॅक्ट तेजे व्हायरस स्प्रेड तो खंय जावपाक शकता, कितलो पयस वचपाक शकता. दुसरें होम क्वॉरंटायन ऑप्शन दिला पळय न्हू, थंय तितून सांगला फूल फॅमिली क्वॉरंटायन, म्हणजे तो क्वॉरंटायन जातालो फॅमिली क्वॉरंटायन. ते
कितले फॉलो केले गेले वयतले काय तितलो पयलीं आशिल्लो मनीस लोकूय लक्ष दिवपाक वयचे न्ही त्या घरांतलो जो पयलीं पासून हांगासर मनीस आसा तो भायर भितर येता जाल्यार तेजेर कितले बरे तरेन लक्ष दिलें गेलें तें पळोवचें पडटलें नाजाल्यार हो स्प्रेड जायत रावतलो. या लौकीक थँक्स अ लॉट. आमी अपडेट्स दिल्या तुमकां. 13 वास्को आज टोटल 29 अँड दीस ऑल्सो आफ्टर कन्सिडरेबल स्केलिंग डावन ऑफ टेस्टिंग. सो या लौकीक यू वॉन्ट टू से समथिंग? वेळ आसा जाल्यार फक्त कोविडा भायले कोविडा उपरांत जे इम्पॅक्ट सरकाराचेर येतले तेजेर एक थोड्यो गजाली सांगता. क्विकली. ऑस्टेरिटी मेजर्स म्हणून तेंच्यांनी आतां एमानान सांगलें एक कमिटी काडल्या जे खर्चाचेर हे पळय खर्च कंट्रोल करपाक जाय खर्च कमी खर्च करपाक जाय. हे पयलींच गव्हर्मेंट सर्वंटाचो जो टीए वाडपाचो आसा तो ब्लॉक करपाचो एके वर्सा खातीर तो आनी वाडचो ना. हे पयलींच डिसिजन जाल्लें तो ऑल ओव्हर इंडिया लेवलाचेर जाल्लें. दुसरें गव्हर्मेंटाची लोनां जी आहा जो इंट्रस्ट सरकार करता ते ब्लॉक केले. आयज एक तेंच्यांनी कमिटी नोटिफाय करता म्हटल्यार तितून पयलींचे फायनान्स एडिशनल सेक्रेटरी मायकल डिसोजा बी आहा तेवूय बी आसतले म्हटल्यार सीएमान कमिटीचेर. हे सगळे डिसायड करतले खर्च कसो कंट्रोल करपाचो रेव्हेन्यू कसो वाडोवपाचो तो. हे करता आसतना दुसरी गजाल ते करपाचें आहा की आमदारांचे लोनाचे रिणाचे इंट्रस्ट सरकार भरचो ना अशें हें केल्लें. पूण आयज हांवें म्हणजे आयज एक मिटींग जाली तेन्ना तेंच्या लक्षांत येयलें की आमदाराचे जे अलावन्सीस आनी सॅलरीज आसता ताका एक वेगळो कायदो आसता आनी तेजे स्टेटमेंट केलो म्हणटकीर जावंक शकता ना कारण तो कायदो चेंज करचो पडटा. आनी तो कायदो चेंज करतलो जाल्यार ताका एक तर ऑर्डिनन्स काडचो पडटलो पयलीं आनी इम्प्लिमेंट करचो पडटलो नाजाल्यार विधानसभा अधिवेशन जाय पर्यंत रावचें पडटलें तेंच्या इंट्रस्टाचेर वा तेंच्या सॅलरीचेर कितें डिसायड करतले. सो हो डिसिजन गव्हर्मेंट सर्वंटा भशेन जो आमदारां खातीर डिसिजन घेतला हो तेंच्या होम लोनाचेर तेचेर ते आमदारांचें इम्प्लिमेंट करपाक विधानसभेची वाट पळोवची पडटली. लौकीक थँक्स अ लॉट. हांव इतल्याचेर थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला पण आमी तुमकां आयची फिगर्स दिलीं. हेल्थ सेक्रेटरीचे प्रेस कॉन्फरन्सा भितर आनी एडिशनल गजाली समजतल्यो अशें हांव मानतां. बट वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम टुमॉरो देर वील बी कन्सिडरेबल स्केलिंग डावन ऑफ टेस्टिंग आनी होम क्वॉरंटीन हो पयलो पर्याय. जर होम क्वॉरंटीन नाका 14 दिसां खातीर अलॉंग वीथ द फॅमिली जाल्यार मागीर 2000 रुपया भरून टेस्टिंग करून घेवपाचें नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवपाची आनी मागीर आपूण जें कितें करता तें करपाचें. अशी सद्याक परिस्थिती आसा. लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही इतल्याच कारणा खातीर दॅट अजून पर्यंत जितली केसी मेळटा तातूंतल्यो मॅक्झिमम केसीस ह्यो असिम्टमॅटीक आसात आनी ज्यो केसी सिम्टमॅटीक आसा तांचें ट्रिटमेंट चालू आसा. नॉट वन पर्सन रायट नाव बाय गॉड्स ग्रेस इज ऑन व्हेंटिलेटर. सो थँकफुली डोंट पॅनीक. काल एक एडिटरा बरोबरच्या मिटिंगेक एका अधिकाऱ्यान बरेच गजाल सांगिल्ली की वॉट वी आर अंडरस्टँडींग रायट नाव दॅट दीस वायरस इज अ सुपर स्प्रेडर. बट रायट नाव इंडियेची फिगर सुद्दां जरी पळयली इट डजंट लूक लायक अ सुपर किलर म्हणून. सुपर स्प्रेडर बट प्रॉबेबली नॉट सुपर किलर. म्हाका दिसता इट सावंड्स गूड. इन रियलिटी तें आसचें आनी जर परिस्थिती हाताभायर वता जाल्यार सरकारान त्या तरेची कठोर पावलां उबारपाची तयारी दवरची. इतलेंच मागता आनी थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.